मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. गोंयभर काडलो सांजावाचो घोस, वाटले उमेदीचे खीण. व्हडा उमेदीन मनयलो सेंट जॉन बाप्तिस्ताचो जल्मदीस. दिवचलच्या श्री छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाचेर भुरग्यांक ना कसलीच सुरक्षा. कोणूय येवन सोरो पिवन निघता स्टेजीर. खेळपाक येवपी भुरग्यांक ह्यो घडणुको जाल्यात सामक्यो धोक्याच्यो. एके वाटेन मुख्यमंत्री सांगता शेत जमीन कन्वर्ट करपाक दिवचो ना, पूण कळंगूट कांडोळे कितलीशीच स्क्वेअर मीटर जमीन कन्वर्ट करपी आसा भाजपाचोच आमदार. काँग्रेसीन केलो सणसणीत आरोप. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. दिवचलच्या श्री छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाचेर भुरग्यांक कांयच सुरक्षिताय ना. कोणूय येता आनी स्टेजीचेर बसता, सोरो पिवन न्हिदता. खेळपाक येवपी भुरग्यांक हे खूब धोक्याचें जाला. वाठारांत पुलीस गस्ती वाडोवपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. पळयात महेश गोवेकराचो रिपोर्ट. आता आम्ही जे आसा ते दिवचलच्या छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाचेर आम्ही फाटींच म्हटलेलें की ह्या जो ग्राउंड आसा ताचेर लक्ष ना. भुरग्यांक एक बऱ्यापैकी ग्राउंड दिवचले जावपाक जाय. हांगातले जे ग्रास ना, हांगा सामकी माती आसा आनी त्याच हितून भुरगे हांगा खेळटात. आतां आमी पळयलें की हांगासर जो स्टेज आसा थंयसर कोण तरी न्हिदल्या. ते आपूण महाराष्ट्रांतले म्हणटा आनी रातचे बी ते न्हिदल्या अशें आसूं शकता. कित्याक ते सामके पिवन आसा हांगा आनी ते हांगा भुरग्यांकूच डिस्टर्ब करतात आवाज करून. अशें जावपाक जायना, कित्याक तर हो एक प्ले ग्राउंड भुरग्यांनी खेळपाची जागा. पूण हांगा अशें घडलें जाल्यार हांगासर कितें तरी दुसऱ्यो गजाली घडपाक शकता. त्या खातीर ज्यो हांगासर गेटी बी आसा त्यो सारक्यो करपाक जाय. तशेंच हांगातलो ग्राउंड जो आसा तो बऱ्यापैकी भुरग्यांक मेळपाक जाय. पूण तशें जायना, कित्याक तर हांगासर गेटी नासल्या कारणान कोणीय हांगा भितर येतात, न्हिदतात, सोरो पितात आनी बसतात. कशाला आला इकडे तुम्ही? नाही नाही, ग्राउंड वरती कशाला आला तुम्ही? आता पिऊन इकडं काय करता तुम्ही? नाही नाही, पिऊन इकडं काय करता? जाणार ते माहित आहे, पण इकडं झोपला कशाला? इकडं झोपला कशाला तुम्ही? झोपला कशाला? झोपला कशाला इकडं? नाही 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 नाही, रात्री इकडंच होता तुम्ही? रात्री इकडं होता? कोण होता? तुम्ही नव्हता? आता पिऊन इकडं काय करता तुम्ही ग्राउंड वरती? गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. एके वटेन मुख्यमंत्री सांगता शेत जमीन कन्वर्ट करपाक दिवचे ना, पूण कळंगूट कांदोळे कितलीशीच स्क्वेअर मीटर जमीन कन्वर्ट करपी भाजपाचोच आमदार आसा. गोयची कितलीशीच लाखांनी स्क्वेअर मीटर जमीन ओडीपीक दिवन आनी कन्वर्ट करून गोयची नाशाडी केल्या अशें काँग्रेसीन पत्रकार परिशदेंत मायकल लोबोक उजरावन काडलो. गोंयांत वयता थंय जमिनी भायल्यांक विकिल्ली दिश्टी पडटा. 8,89,000 स्क्वेअर मीटर जमीन ओडीपीच्या नावार रुपांतर केला खंय. कळंगुटे, कांदोळे, पर्रा, नागोवा सारख्या वाठारांत जमिनी कन्वर्ट करून सैमाची वाट लायल्या. भाजपा सरकार फकत आपले पोट भरपाक उठल्यात. पळयात काँग्रेसीन आमदार मायकल लोबोचेर उतरांचो केल्लो फारपेट. इन डिटेल 2012तल्यान जेन्नाच्यान हे बीजेपीचे भ्रष्ट सरकार सत्तेर आयला ते आज मेरेन तांणी फक्त तुमकां 2 ओडीपीचे कलंगूट, कांदोळी, पार्रा, आरपोरा, नागोवा ह्या 2 ओडीपीचे कशा पद्धतीन ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान गोयची नाशाडी केली हे तुमच्या मुखार दवरला. आणि ह्या 2 ओडीपीचे जर आमी पळयत जाल्यार जवळपास 8,89,000 स्क्वेअर मिटर्स ऑफ लँड तांणी ओडीपीच्या नावार कन्वर्ट केली आणि जवळपास 16,94,000 स्क्वेअर मीटर
चेंज ऑफ झोन करून तांणी थंयचे जागे ते मागीर भाटां आसतली तांणी तुमकां सांगलें की टेनंटेड लँड. नाव टेनंटेड लँड इज एक्चुअली एन एग्रीकल्चरल लँड. त्या शिवाय एग्रीकल्चरल लँड जवळपास म्हाका दिसता सगळी टोटल केली जाल्यार 1.5 लाख स्क्वेअर मिटर एग्रीकल्चरल लँड चेंज ऑफ झोन केल्ली आसा. आनी गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री सांगता की एग्रीकल्चरल लँड आमी कशेंच कन्वर्ट करपाक दिवचे ना. आनी ह्या सायडीन आमी पळयता की हाजेच आमदार हाजेच मंत्री एग्रीकल्चरल लँड सरासर कन्वर्ट करीत आसा. जवळपास 1,96,000 स्क्वेअर मिटर एग्रीकल्चरल लँड केल्ली आसा आनी टेनंटेड लँड जवळपास 1,59,000 स्क्वेअर मिटर टेनंटेड लँड. सो दोन्ही जर तर आमी एड केल्यो जाल्यार जवळपास 2.5 लाख स्क्वेअर मिटर जागो जी शेतां आशिल्ली गोंयची ती हांणी कन्वर्ट केली चेंज ऑफ झोनान. कोर्ट ऑर्डर आयली, रिवर्ट बॅक टू RP21 अशें जायना. वी हॅव टू सेट एन एक्झाम्पल की दिस इज क्रिमिनल एक्टिविटी, डिस्ट्रक्शन ऑफ गोवा. बाय डिस्ट्रॉइंग मॅंग्रोव्स you have endangered the life of all the people along the coast, because that is the first line of defense against tsunami and flooding. तुवें तें कातरून उडयलें, ताजेर इट कम्स अंडर डिझास्टर मॅनेजमेंट न्यू बिल पास जाला, ताजे अंडर कितें आसा, हाऊ वी कॅन पनिश दीस कल्प्रीट, हें सगळें आतां आमी फुडें व्हरतले. अशें जायना की आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतले पॉलिटिकली नो, वी हॅव टू टेक इट टू द नेक्स्ट स्टेप लिगली. दे विल बी डीम्ड नॉट कन्वर्टेड टील द फायनल ऑर्डर. आणि फायनल ऑर्डरीन सगळें रद्द करून उडयलें. सो त्या खातीर आमी अपील करता, जितल्या लोकांनी दिल्ली पार्टी जावं गोंयची पार्टी जावं जे कन्वर्ट केला, बेगीन वचान ताच्या दारार खोटो मारून पयशे परते घेया, ब्रायब केल्ले जाल्यार, नाल्यार धांवतलो तो. नीरव मोदी गेला, विजय माल्या गेला, हाका वचपाक कितें जालां, कोटीचे कोटी गेल्या. कॅच हिम बिफोर ही गोज. आमी TCP मंत्र्याक पळयलें, ऑन रिकॉर्ड तो आसा, ताणें सांगलें कोण मायकल लोबो वील बी बिहायंड द बार्स इन द जेल. कित्याक बॅकड्रॉपान तांणी ह्यो सगळ्यो इल्लिगल कामां, चेंज ऑफ झोन, ODPन कन्वर्जनां ही सगळीं केल्ली. आनी खंय तरी म्हाका दिसता ताचेर दबाव हाडलो आनी 12 ऑगस्ट 2022 जेन्ना ताणें ODP सस्पेंड करता म्हणून जेन्ना सांगलें, तेन्ना म्हाका दिसता खंय तरी हे पयशाचो दबाव काय लँड माफियाचो दबाव, तें हांव नको, तें तुमी ताका विचारचें पडटलें खंयच्या दबावाचेर तो गेलो. आनी सबसिक्वेंटली आमी पळयलें की जेन्ना हे ODP सस्पेंड केले, जे जागे आदल्या चेअरमॅनान समजा सेटलमेंट केल्ले तेच हांणी कमर्शियल केले. म्हळ्यार हांकां आनी एक साधन मेळ्ळें पयशे करपाचें. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आणि मुजेब शेख. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मंगळारा गोंयांत सांजा व्हडा उमेदीन मनयलो. हो दीस सेंट जॉन बाप्तिस्त हांचो जल्मदीस म्हूण मनयतात. ह्या दिसा लोक आपले तकलेक कपेलां घालून हातांत पिराडे घेवन बँड वाजयत सांजावाचो घोस्त काडत आपल्या पारंपारीक दायजाचे दर्शन घडोवन हाडटात. पळयात खायत पियत नाचत गोंयांत लोकांनी वांटून घेतिल्ली खोशी.
आनी हे सांजवांचे फेस्त गोंयान सगळ्या वाठारांनी मानयता आनी हे गोंयकारांचेच न्हू पूण अख्ख्या संवसाराक हे सांजवांचे फेस्त मानयता. म्हाका दिसता आमी हांगा 4-5 वर्सां जालीं हे आमचे सगळे भाव सगळे एकठांय येता, हिंदू भाव क्रिस्तांव भाव सगळे, आनी ही आमची जाणटेली पळयल्या तुमी सगळी उमेदीन आनी सगळी मेळोन सगळी कपेलां करता, कोणी रांदता, कोण फ्रुट्स अशी, आनी आमचे रिलेशन हे सारकें घरचें कशें आहा. आयज आमी सगळीं आमचे दोन वाड्यांतलीं एकठांय जाल्या, सगळीं भाव भयणां आनी हो सांजो आमी मनयता. आमी 4 वर्सां जालीं हिंगा सांजवां हें सेलिब्रेशन आमची सगळीं वाड्याची भाव भयणी एकठांय जावन आमी सेलिब्रेट करता. आमी आतां 4-5 वर्सां जालीं हो सांजवां सगळीं वाड्यांतली एकठांय जावन करता आनी म्हाका इतलें बरें दिसता आमची हिंदू आमच्या बाराबर मिक्स जाता आनी ती ह्या पराचें कितें तरी रांदप करून हाडटा, आमकां तेच आमकां उर्बा करता. पण निमणे आमकां थोडी उदकां हे मारपाची एक उमेद आसता आनी मेन आमचे हिंदू भाव सगळे ते समोर इट इज युनिटी इन डायवर्सिटी तशें म्हणून आसता आनी वी ऑलवेज वेलकम एंड वी हॅव ग्रेट फन बिकॉज इट इज अ फेस्ट. हे आमचे वार्षिक पद्धती प्रमाणे सजावट करता आमी सगळे एक जावन तेंच्या वांगडा आसतात. म्हाका मोठी उमेद आसा की आमचे भाव सगळे कॅथलीक भाव सगळे भाव सगळे एक जातात. आमी एवरी इयर आमी हांगासर आमचे सेलिब्रेशन करून आमी वयताय. आमी आमचे भाव सगळे आमी चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटात. आमचे हिंदू भावांक जे आमकां कपलेश्वरी तोडीर आमकां नांव दिताय पळय ते मोस्ट मेंबर जो आयज ह्या संजावाचे सेलिब्रेशनाक आयज प्रेझेंट आसा हेच्या बरोबर आमचो पितरूय आसतालो पूण आयज तो आमच्या वांगडा ना. तेणी आमी ट्रेडिशनल हे भुरगे तेजे घरा कडेन खूब दिसा थंयच्यान हे सेलिब्रेट करून थंयच खुर्सा कडेन आपले प्रेयर करून हे स्टार्ट करता आनी मागीर हांगा येता आनी हे सगळी कम्युनिटी वांगडा घेवन हे सेलिब्रेशन करता. आयज आमी हिंगासर आहा आमचे होली क्रॉस काडीत बॉयज आमच्या वसावळीचो सांजाव करता. हो सांजाव आमी जाल्यार 15 इयर्स करता आतां, मोर दॅन 15 इयर्स. हेच्या पयलीं तो मातसो स्मॉल स्केलीर जातालो, बांयचीच उडकी मारताले. 4-5 बांय आसल्यो आमच्यो गांवच्यो, तितून उडकी मारताले आमी. आतां आमी ते बांय मातशे बंद जाले, एकूच बांय उरल्या. सो सकाळी फुडें आमी कितें करता, लादीन कॉमेर्स करता. 10 डे लादीन जाल्या उपरांत सगळीं गांवची आमी बांयत वयता, बांयत उडकी मारता आनी मागीर थिंगाच्यान परती हिंगा येता आनी स्विमींग पुलान आमी एन्जॉय जाता. सो पर्पज कितें स्विमींग पूल करपाचो, जेन्ना आमी पयले बांयत उडकी मारताले फकत दादलेच न्हांवताले, बायलांक न्हावंक मेळनासलें. सो हिंगासर सगळ्यांक एन्जॉय करपाक जाय म्हणून आमी स्विमींग पूल कॉमेर्स केला कालचेर. सो सगळ्यांनी येवंक एन्जॉय जावपाक जाय म्हणून हें करता. सो हें करपाक आमकां जायते जाणांचो आदार आहा. सो सगळ्यांनी येवचें, एन्जॉय जावचें आनी सेफ सांजाव मानवचो. देव बरें करूं.
फेस्ताची सगळ्यांक परबी हांव येता. तुमी आमच्या भुरग्यांक सगळ्यांक पयल्यात काय बरी नेसले ती आमची परंपरा आमी चालू दवरले. कितली वर्सां जाली आमी वाड्यांनी कितें घेवन भोंवतात आनी आमचे भुरगे आमकां सांगा दितात आनी आमचे रिपोर्टर सदांच आमचे सांगाता घालतात आनी आमी ट्रेडिशनल कल्चर हाचे जिवीत दवरले. आतां भुरगीं पिझ्झा जावं मोमोज पानीपुरी तसो हाडटाय पूण आमी हेच आसता आमी पातोड्यो होले तसो करून सांगा तेच करून सेलिब्रेट करता ट्रेडिशनल वे. पयलीं कितें जातालें पयलीं लोक बांयत ती उडी मारतालो. आतां तें बांयत पोल्युशन जालें डायरेक्ट पोल्युशन जालें त्या कारणान भुरगे बांयत ती उडी मारपाक वचनाय. कित्याक पोल्युशन चड हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन तुमी बांय बी आहाय त्यो सारक्यो करच्यो आनी सारकोच्यो. बरेच उमेद येता त्या भुरग्यांचेर कित्याक एक्चुअली लास्ट मोमेंट हांव प्लॅन जाला कित्याक सगळे टायम एक प्लॅनिंग आसता. प्लॅनिंग लास्ट मोमेंट आमकां तेन्ना स्वता एक कॉल जाता आनी आमगे भुरगे ऑल्सो अशे ट्रेडिशनल म्हणटा चल एक सोजागे गांवांत गोंया मो आनी हे खरें सांगपा म्हणल्यार न्हू हे भुरगे आमगे सगळे उमेदीच्यान थोडे दिसताले पूण आतां एक पट्ट सोजा स्टार्ट जालो न्हू आख्खी लायट पुरुसा वयताले. This tradition was started by our ancestors, and to keep this tradition alive, following regularly every year. आजच्या दिसाक आमी सगळे थोड्या बांदकार हे थोड्या बांदकार तशेंच थोड्या बांदकार भाव आमच्या Traditional. Yeah, it's a tradition, and we have been following it up regularly for the 9 years. जेवण सगळेच रांदताय आनी आपापल्या घरांनी जेयताय पूण हो एक एकूट ट्रेडिशनल पुरोजा टायमारसान चलून येयला एक बाराबर एकवटान मोगान एकवटान जावपाची आनी सगळे बाराबर रांदपाचे आनी सांजेर आमगेली व्हडली पार्टी आहा जे कितें रांदता ते सगळे आमी बाराबर जेयतली बाराबर टायम पास करतली. एक आमकां ब्युटिफूल डे जायला आसा आमी आख्खे वर्स ह्या दिसाची वाट पळयता केन्ना मजा येतलो आनी केन्ना हो दीस आमकां एकवटान करूंक मेळटलो. कितले वर्सां जाली हें करता? हे दुसरें वर्स आमी 24वेर सांत जुआंव बावतीस हाचो जल्म दीस मनयता आनी त्या निमतान हें सेलिब्रेशन करता म्हणल्यार ताचे म्हणजे खुशालकाय एक पार्टी कशी करना पूण ताची आमी एक देख घेता. तो जेजू आमचो पयलीं तो आयलो आनी ताणें ताका वाट तयारी तेजा हो आमकां पयलो आमच्या जाणट्यांनी आमकां शिकयलो आनी आमी स्कुलान टायमार आमकां बरो प्रॉब्लम जातालो आमी तेजा आमकां हॉलिडे दिनाले आमचे मागीर आमकां त्रास करताले पूण तरी पूण आमी येवन आमी तेजाव बरो फुडें सोदताले. आयज ते लोक आमच्यावर ना पूण तो तेंचो फुडारकार आमी घेयला आनी वर्सां उरतलो. सगळे एक दिसा येवन मेळोन वाड्या वयले सगळे मेळोन ते बांय क्लीन करताले आनी सगळे ते पयलींचे ट्रेडिशनल आसलेले ते सगळे ट्रेडिशनान ते वयताले आनी आतां आमी आमचो यूथ आतां ते इसरोत वयता. आतां तांकां खबर ना हे कित्याक करताले कितें तेजो म्हत्व कितें आनी ते कांय जाता ते भुरग्यांक खबर ना आतां युथाक आमच्या. सो आमी सगळ्यांनी मेळोन हे सगळे मातशे सांबाळून दवरपा जाय आमच्या फुडल्या जनरेशनाक. सांजांव एवरीवन आमकां स्पेशली म्हाका आतां 5-6 वर्सां जालीं हांव स्वता सांजांवा ही बांयत आमी चालू करताय आनी मागीर कंटिन्यू आख्या वाड्यार भोंवताय. It's my first Sanjao before and after marriage, and I appreciate and thank Gracious, my husband, for making me a part of this celebration. When we talk about celebration, it's not just a celebration, it's a tradition we follow of love, togetherness and peace and harmony.
गोवा 365 खातीर गोंय भरच्यान आमचे खबराकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्यांत पावस आनी खर वाऱ्याक लागून चडशा वाठारांनी झाडां पडपाच्यो घडणुको घडत आसात. निल्ला वाठारांतल्या सती देवीच्या देवळाच्या भोंवतणी आशिल्ल्या 2 घुमट्यांचेर व्हडलें झाड कोसळ्ळें, जाका लागून घुमटीचे आनी एका लायटीचे खांब्याचें बरेंच लुकसाण जालां. पिळण उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव घेत झाड कुशीक काडलें. पळयात. आनी सकाळीं कितें जालें हांगासर बरो व्हडलो वारो येयलो. हांगासर वारो येयला फुडें हांगासर आमचे फाटल्यान ते घुमटीचे हे झाड आसले पळय हे हांगासर तेजेर पडले आनी आमचे परत लॉट ऑफ डॅमेज जाल्ले हांगासर. आनी इमिडिएटली ती भायर ब्रिगेड तेका आपयले आनी सगळे आमी कटींग बिटींग आनी गांवचे लोक हांगासर येवन सगळीं झाडां बिडां आमच्या सगळ्यांनी हेल्प केलो आमकां आनी बरें अशें क्लियर तरी आसतना आमी आजुनूय क्लियर करता कळ्ळें न्हू. आनी आमकां ते कितें आमचे डॅमेज जाल्ले आहा आमचे गोवोरमेंटासून कितें मेळटा जाल्यार आमकां बरें पडटलें, आमकां हेल्प जातलो आमच्या गांवच्या हांगा देवळाचे सटी टेम्पलाक इतलें. एग्जॅक्ट लॉस कितें जाला? लॉस आमचे म्हणजे कितें आमची घुमटी जाल्या पळय पयलीं लीव बांदलेल्यो आमी घुमट्यो आनी आमकां परत ती ऑलमोस्ट लायक 55,000 लॉस जाल्ले आहा कळ्ळें न्हू. लायटीचो खांबो आनी एक लायटीचो खांबो आहा, हो लायटीचो खांबो पडलेलो आहा आनी तो पडलेलो आसलो कळ्ळें न्हू. लायटीचो असो आनी खांबो आसलो हांगासर इलेक्ट्रिकल पोस्ट, तो सकाळी ते झाड पडना फुडें तो बँड जावन रस्त्यार पडलेलो आहा आनी तो आनी आमी ते गोवोरमेंटाकूय सांगलेलें आहा हांगासर शिफ्ट करपाक दुसरे कडेन कळ्ळें न्हू. ते आनी करता हांगा तेंच्यांनी काम बीन ते सगळें. सध्या लायट बी ना आतां सध्या पयलीं लायट ना आनी तेंच्यांनी आतां काम चालू आसा तेंचे सगळे आनी तेंच्यांनी करून दिता हांगा सगळे. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समरिता खणगांवकार आनी अरुण नाईक. मंगळारा गोंयच्या कांय वाठारांनी उटंगराच्या पावसाचो व्हड परिणाम जालो. पुराय राज्यांत मॉन्सूनाची हालचाली वाडिल्ल्यान पावसा वांगडा वादळी वारें आयलें. भारतीय हवामान खात्यान अलर्ट दिवन उत्तर गोंयांत येलो अलर्ट आनी दक्षिण गोंयांत ऑरेंज अलर्ट दिला. पुराय राज्या खातीर येलो अलर्ट 30 तारीख मेरेन लागू उरतलो. येता त्या दिसांनी उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. पावस कांय सुवातां पुरतोच मर्यादीत आसतलो. संभाव्य उदक भरप, पालसणां कोसळप, झाडां पडिल्ल्यान कांय वाठारांनी प्रवासाचेर परिणाम जावंक शकता. बुधवाराय अशेंच वातावरण आसूं येता. पुराय राज्यांत मॉन्सूनाची वाड. 30 तारखेमेरेन पुराय राज्या खातीर येल्लो अलर्ट. उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय. उदक भरप, पालसणां कोसळप, झाडां पडपाची भिरांत. बुधवारचे तापमान 30 ते 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्यो भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोगस.